मेगा प्रकल्पांक मान्यताय दिवची न्हय, बेकायदेशीर प्रकल्पांचेर कारवाय करात अशी मागणी कोरवा पंचायतीच्या ग्रामसभेत जाली। गावात कांय सुवातींचेर घाणयारे उदक उक्ताडार सोडला। घाणयारे उदकाक लागून वाठारांत भलायकेचो प्रश्न निर्माण जाल्ल्यान संबंधितांचेर कारवाय करची अशी मागणी लोकांनी केल्या। ते भायर इबाडिल्ले रस्ते, उक्ते गटार आनी उदरगतीच्या कामाचेर चर्चा जाली। मजगतीं चवथ मेरेन सगळ्या वाड्यावयले रस्ते दुरुस्त करतले अशें आश्वासन सरपंच कल्पिता कलशावकर हिणें दिलां। पळयात। लोकांचे जे विषय असलेले ते चड करून रस्त्याच्या बाबतीत असलेले ते पॅचीस आसा ते आमी चवथी पयलीं अवश्य घालून दितली। डिपार्टमेंटाचो फॉलोअप घेवनूच हांव सांगता अशें नुकी बेश्टी आश्वासनां दिता। दुसरें थिंग की मानशे वयले जो पाणयाचो विशय आसलेलो तो ऑलरेडी आमी सॉर्ट आवट केल्लो आसा। इन केस जर तांकां आनी कितें विशय आसात तेंचे जाल्यार तांच्यांनी पंचायती कडेन मांडपाचे। आमी अवश्य तेचेर पाठपुरावो करून तेंची जी कितें डिमांड आसा ते फुलफील करपाची हे करतले। आणि दुसरें थिंग की जे मेगा प्रोजेक्ट आसात तेचे विशयी ऑलरेडी आमी ठराव घेतलेलो आणि आतांय परत तेचेर ठराव जाल्लेलो आसा। लोकांचे जे गटारांचे विशय आसा आणि कितें आसा ते एवरी फायल आमी डिपार्टमेंटाच्या पोतान ती वयर मेरेन पावयलेली आसा। सँक्शनाक थोडे फायली आसात, थोडे रोडाच्यो फायली आसात ते चवथी उपरांत डिपार्टमेंटानूय सांगलां की तेंच्यांनी करून दिता म्हणून। फक्त फंडा खातीर थोडेशे फायली अडकून रावलेले आसात ते जातले आयतना फाल्यां। ओवरऑल हे झाले सगळे ओवरऑल ग्रामसभेचे जे विषय आसले ते तांच्यान लोकांनी खूब बरे तरेन म्हाजे कडेन मांडले आणि तेंची आन्सराय आमी जी कितें आसा तेचेर बेजिकाचेर हांवें आन्सरां दिवपाची ट्राय केली।